साम पावलानं तिमोथेक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वासाप. आपले धनी भावार्थ्या भितरले जाल्यार ते आपले भाव म्हणल्या निबान गुलामांनी तांची बेपारवा करची न्हय. बगार उत्तीम सेवक तांणी जायचंय. कित्याक हांचे सेवेचो फळ जोडता ते भावार्थी आनी हांकां मोगाचे. तर ह्यो सर्व संगती तांकां शिकय आनी तांकां पाळूंक लाय. जर कोणी वेगळीच शिकवण शिकयता आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची अखंड उतरां आनी देवभक्त उर्जीत करता ती शिकवण मानून घेना, तर तो गर्वान फुगला आनी आपणाकच ताणें नेणारी कर्ण घेतला. तर्काक तर्क आनी उतराक उतार फाटी दिवचे भ्रांतेन तो भरला. हाचे वरवीं मोसोर, मानास्ताप, निंदा, हल्क, दुबाव आनी काबार जायनातलेली न्याय झगडीं उपजातात. हें सगळें आपले गिन्यान थाऱ्यार नातलेल्या आनी स्वताची वळख आळवून गेल्ल्या मनशां घडता. धर्म पाळच्यांत वर्ती ग्रेस्तकाय आसा वय, पूण तृप्ती जोडलेल्यांक मात्र ही ग्रेस्तकाय लाभता. आमी संवसारी येत आसतना कांयच घेवन येवंक नाव आनी संवसार सोडून वेत आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे नाव. तर खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरूंक आसात जाल्यार आमी दादोशीच सई. पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक, पासांक, पिशा आनी लुकसाण हाडतेल्या वंदवण्यांक सांपडतात. कित्याक दुडवाचो मोगूस सर्व वायटाचे मूळ. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटे थावन पयस सरून गेल्यात आनी आपली काळजां साबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यांत. पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या सर्व संगतींक फाट करून नितीचो, भक्तीचो, विश्वासीपणाचो, माया मोगाचो, सोंसणीकायेचो आनी भोळेपणाचो पाटलाव कर. भावार्थाचे झूज उत्तम तरान झूज आनी सासणीक जिविताचे इनाम जोडून घे. ह्याच खातीर तुका आपोवणें मेळयलें आनी साबार साक्षा हुजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केल्ली. देवाचे उतार हे. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. उपरांत जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट करीत शहरान शहर आनी हळ्ळेन हळ्ळी पैन करून गेलो. 12 जण शिस ताचे सांगाता आसले. देवसाराच्या उपादरांत हावन चडयलेल्यो आनी पिडे शिडेंतलो घूण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताचे सांगाता आसल्यो. 7 देवसारांत हावन सुडका जोडलेली मागदलाची मोरी, कुझा नांवाच्या हेरोदीच्या कारभाराची बायल जुवान, सुजान्ना आनी हेर साबार जणां. ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांचो गरजो सुदारसिताली. देवाचे उतार हे.